देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कितें तो सांगूंक सोदता जाय आसतलो हें तुमकां कितें म्हणून दिसता? पयले सुवातेर पावलू कितें म्हणटा तें पळयात. म्हजे असोक्तायेन देवाची शक्ती अदीक म्हाका लागू जाता, तर हांव म्हजेर पातयेवन रावंक फावना. आनी हें आमी सगळीं जाणां कोत्ता. कसली जबाबदारी दिली की ना आमी आंग काडटा, म्हजे लागीं जावचें ना अशें म्हणटा आमी. पूण देवान तर आमकां एक जबाबदारी दिल्ली आसा. देव ती फुडें वतलो, देव आमचे सगळें वावुरतलो. तर आमी हें मनांत धरूंक जाय की म्हजे लागीं हें जायना पूण देवा लागीं जाता. कित्याक ताचे लागीं कितें जायना म्हणून ना. हो पयलो मुद्दो आमी मनांत धरया. दुसरें म्हणजे देवान आमकां आतां पळय कितलें सांगलां.